डॉक्युमेंटेशन करपाक कोण ना हेल्प करपाक. सो तेन्ना आमी स्त्री क्रांती वरवीं ताका हेल्प करपाक शकता. सो तांकां रेप्रेजेंटेशन करपाक फावो ते ऑथॉरिटी मेळपाक, कन्सर्न ऑथॉरिटी कोण आसता तांकां मेळपाक ते आमी ताका आदार दिवपाक जाय. जेन्ना ती वायलन्स सोंसताय तेंच्याच गांवांत जावं अगेन्स्ट गव्हर्मेंट अगेन्स्ट अदर गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज, सो तेंची सांगाता वचून आमी रावपाक तांकां आमी भास दिताय. सो ते सगळे जातले जाल्यार तेणी हे स्त्री क्रांती हेका मुवमेंटाक जॉयन जावपाक जाय अंडर द RGP विमन्स वीक. सो आमी तांकां जाय भाशेन हेल्प करपाक जाता. तेणी फक्त मुखार येवन आमचे कडेन ते हेल्प मागपाची आनी तेंचो आवाज फावो थिंग पावपाक आमी तांकां सदांच सपोर्ट करतली. म्हाका आयडा कडेन कितें प्रेस ब्रीफ करचें. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हांव आयडा रॉड्रिगीस, RGP पेर्नावलीम. आमकां बायलांक जायते त्रास सोंसचे पडटा. जायती अपमानाची उतरांय बी आमकां आयकपाक पडटाय. आमगे भुरग्यांक भिरांतेन आमकां बसीन धाडपाक पडटाय. कामा पासून आमकां लेट वचपाक पडटा कित्याक बसीन इतली गर्दी जाता. इतले मायग्रंट सकाळीं कामां वयताय आनी बसीन इतली लूट जावन आमकां भुरग्यांक सयत बायलांक इवन कॉलेजी वयतले चेडवां सयत बसपाक आमकां प्लेस ना. तेमी एक लेडीज सीट पासून रिजर्व करून ते दवरनाय आनी सीट्स आहाय जाल्यार पासून तेजेर मायग्रंट्स बसताय आनी मातशें उठ म्हळ्या पासून ते आमकां अपमानाची उतरां उलयताय आनी वायट नदरेन ते आमकां चोयताय. एक पॅनीक बटन पासून तेंको ना आनी आहाय जाल्यार पासून ते तेंगे सारके बसीन वर्क जायना. आमगे गव्हर्मेंट जावं BJP जावं काँग्रेस पासून हेजे वयर कांय कोन्ना. सो हांव मागता सगळे आमगे बायलां कडेन इवन यूथ जी आमगे चेडवां जी कॉलेजी वयताय तेमी आमगे स्त्री क्रांतीन जॉयन जावपाक आनी जे आमकां विमन्सां सगळीं एकमूट जावन आमी वावुरया आमचे गोंय समाजाक देव बरें करूं. आमचे अनिशा आसा मासेल. म्हाका अनिशा ब्रीफ करचें. म्हजें नांव अनिशा वळवयकर आनी हांव प्युरियर कॉन्स्टिट्युएंतलें. आतां तुमी हांगा पणजे येता तेन्ना तुमकां दिश्टी पडटा की कॅसिनोचे चडशे एडवर्टायज जाता. तितून आमच्या बायलांचे हे दाखयलेलें आसा की आमी कॅसिनोन प्रमोट करता. एक्चुली आमचो कल्चर कितें, आमचो कल्चरान आमचे शिगमो येता, फुगड्यो येता, त्यो कोण प्रमोट करतलो? ते प्रमोट करपाक जाय. आमी फुडें सरपाक जाय बायलांनी. तेका लागून हांव मागता बायलां खातीर की तुमी RGP वुमन्स विंगान जॉयन जावचे आनी आमकां आमचो हे फुडें व्हरचो. आमचे कल्चर आसा, कितें आसा ट्रेडिशन ते आमी फुडें व्हरया. तेका लागून हांव म्हणटा बँगराचेर जो नंबर दाखयता तेजेर कॉल करून आमकां जॉयन जावचें. आता आमच्या वांगडा आमचे प्रणय आसा. ते एका कंपनीन काम करता उसगांव आनी ते डेली बेसिसाचेर काम करता. आता आमच्या आर्जीन चडशे जे मेंबर्स आसा आमचे ते कॉमन घराण्यांतले सामान्य घराण्यांतल्यान येता. तेंच्या कडेन व्हडलो पयसो ना आनी ते कशें ना कशें आपले पोट भरता. आता ते हे कंपनीन जेन्ना जॉयन जाले सो तेंकां मायग्रंटांचो हॅरेसमेंट कसो जाता, नाजाल्यार तांकां त्रास कसो जाता, नाजाल्यार तांकां जे ड्युटीज मेळपाक जाय ते ड्युटीज कशे मेळना हे हांव मागता प्रणया कडेन की तेणी सांगचें आनी तेणी अपीलूय करचें सगळ्यांक की तेंच्यांनी ह्या मुवमेंटान जॉयन जावचें सो दॅट असो इश्यूज हे प्रत्येक कंपनीन प्रत्येक इंडस्ट्रीतले जे एस्टॅब्लिशमेंट आहा तितून सगळ्यांक आमचे चडशे बायलांक हे सोंसचें पडटा. पूण ते भायर उलोवन दाखयना, ती भिवन रावता कित्याक आपली नोकरी वयतली, जॉब वयतली आनी फायनली तो जॉब वयतात. सो जॉब वयच्या परत जर आमी आवाज काडले एकठांय जाले जाल्यार कितें तरी चेंजीस जावपाक शकता. हांव मागता प्रणया कडेन तेणी मुद्दाम ब्रीफ करचें, ते खंयचे ते सांगचे आनी ब्रीफ करचें. गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. हांव प्रणया नायक, वेलफेअर कॉन्सल्टन्सी उजगांव. आमच्या उजगांवान न्हू कंपनी आसा, खूब कंपनी आसा, पण ते कंपनीन आमकां कांयच फेसिलिटी ना. आमकां बायलांक जे आसा न्हू आमच्या बायलां काम करपाक रेडी आसा, भायर सरपाक रेडी आसा, पण आमकां जॉब खंयसर मेळना. आमकां गेले कामाक 6 म्हयने जातले अशें आमकां वाडीक हे करता. पण जे मायग्रंट्स आसा पळय तेंचे रोखडेच 8 दिसांनी बी रोखडेच काम तेंचें जाता. सो न्हू आमच्या बायलांक न्हू आमी म्हणटा की कंपनीनी आमकां आमच्या बायलांक हे करचें,
म्हणजे काम थंयसर आमच्या गोंयकारांक आसा पळय तांकां पयली फॅसिलिटी दिवची, मागीर तांकां हें करचें. पण आमच्या बायलां काम करपाक रेडी आसा ना अशें ना, ती येवपाक भायर सरता. आतां कसलीं कामां करता आनी कंपनीन गांवांत आसून जर आमकां फोंडा दाखयल्या, वेर्ना दाखयल्या, गोंयच्या पडले जाल्यार आमी कितें करचें? तेका लागून हांव सगळे मागता की आमचे आरटीपी तुमी जॉयन जायात, स्त्री क्रांतीक तुमी जॉयन जायात. स्क्रिनीचेर जो नंबर दिल्लो आसा पळय तांकां एक कॉल करून आमकां तुमी हें करात, सांगात की तुमचें हें आसा जाल्यार तुमी जाता तितली बायलां आमकां सपोर्ट करात. आरटीपी आमी आतां कंपनीन काम करता थंय सगळे मायग्रंट्सांचे पयलीं हें चलता. आमकां इतकी फेस करचें पडटा. डेली वेजीसाचो आसून सुद्दां तेंची दादागिरी आसता. अशी दादागिरी जाता की ती पंचांचे सरपंचाचे नांवां डायरेक्ट सांगता आमकां अमक्यान लायला कामाक आनी ते म्हणून हे सरपंच पंच आहा ते फक्त तेंची कामां करून बसल्या निवडून तुमकां आमी हाडटात आनी तुवें आमच्या कामां तुमकां कशें जायना कित्याक लागून येते आनी तुमचे मिटींग येयना म्हणून. ताका लागून हांव प्रत्येक बायलांक म्हणटा गोंयकारांची नीज गोंयकार कोण खरीच आसा जाल्यार तुमच्या काळजान जर खरंच हें आसा गोंयकारांक लागून जर तुमी भायर सरात, कोणाक भिवं नाका, हांगा कोणाक कोणाक मारून करूंक शकना. तुमी इतकी तुमकां हें आसा न्हू, आमी फाटीं आहा तुमच्या, फक्त आमकां साथ दियात. हांव सविता कुट्टीकर, वार्ड प्रेसिडेंट. सो आतां सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें सांगता. जे सेल्फ हेल्प ग्रुप जाता ते कितें फक्त मिटिंगेक तांकां दाखोवपाक, सो तेंच्यांनी वचोन फक्त फुगड्यो घालपाच्यो असलेंच काम करून येवपाचें. आनी सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा म्हणटकूच कितें जे आमचे गोंयकारां आसा तांकां फुडें सरपाक केन्नाच दिना. सो त्या खातीर हांव सांगता की आमचे स्त्री क्रांतीन जॉयन जाया. तितूनसून आमी वेगवेगळे खूब म्हणजे आमच्या पांयार आमकां उबें रावपाक आमकां शिकयतली. सो तेजेरसून आमी फुडें सरतली. आमी ह्या घाट्या फुडें आमी हें करपाचें ना. सांगता सगळ्या बायलांना करता म्हणजे आमी सगळ्यांनी आमकां सांगता एक स्त्री क्रांतीक सपोर्ट करून आमी एकवटान सगळ्यांनी आमी एक आमचो वाडो, आमचो गांव, आमचो गोंय सांबाळ करून आमी एकवटान भायर सरया. आनी तसोच जसो आमचो सांताद्री फॅमिली पयस व्हरतात आमच्या सांताद्री पासत ना पूण गोंया पासत आसता तशीच आमी सगळीं भायर सरून आमी सगळ्यो असतऱ्यो भायर सरून आमी गोंय सांबाळ करून आमी तेका तशी सगळे गोंयकारांक आमी सपोर्ट करया. आनी ही फुडले पिळगाक आमची गोंय सांबाळूंक आमी सगळ्यांक करूंक मागता. देव बरें कर. प्रेस माध्यमांच्यान आमी सगळ्यांक अपील करता. आमचे नंबर्स फाटल्यान स्क्रिनीचेर दिसता. तसोच आमचे पोस्टर्सूय आउट जातले. ऑलरेडी आउट केल्ले आसा. आमचे व्हिडिओ येतले. आमची एक नवीन सुरवात आसा आनी एक तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता जे आयज हांगा मेंबर्स दिसता हे सगळे मेंबर्स 2022च्या इलेक्शनाक आमच्या वांगडा मेळोन डोर टू डोर करताली. ऑलमोस्ट एक वर्स तेंच्यांनी तेन्ना डोर टू डोर केल्ले, 2 वर्सां तेंच्यांनी डोर टू डोर केल्लेले आसा. प्लस 2024च्या इलेक्शनाक तेंच्यांनी डोर टू डोर केल्लेले आसा. स्पेशली आमचे फाटल्यान जी प्रणया बीन आसा जे उजगांवच्यान येता ती डेली बेसिसाचेर वयताली कामाक आनी आपलें काम जाल्या उपरांत ती डोर टू डोर करपाक वयताली. म्हणजे एक इन्स्पिरेशन आमकां की आमचे सामान्य घराण्यांतल्यान जी बायलो येता तांकांय दिसता की खंय तरी एक बदल घडपाक जाय. आनी मेन म्हटल्यार आमी जर भिवन घरा रावली जाल्यार फाल्यां मायग्रंटांचे जे अत्याचार आसा आमचेर वाडत रावतले. जाल्यार कालूच तुमी पळयला हांगा गिरिगाय काणक्याक कोणाक तरी धाकट्या चेडवाक मायनर एकटें आसलें ताका किडनॅप करपाचो एटेम्प्ट जालो. अशे कितलेशेच रेप जाता, मर्डर जाता, क्रायम्स जाता. ह्या सगळ्या गजालींचेर आमचे जे स्त्री क्रांतीचे विंग आसा ते फुडें व्हरतले. हे विशय आसा ते सोल्युशन तेजेर हाडपाक आमी ट्राय करतले, फुडें व्हरतले. सो ही एक आमची सुरवात आसा. सो सगळ्यांकडे मागता की तुम्ही जॉईन जाया. कित्याक आमकां जितले मेंबर्स मेळटले जितलो रिसोर्स मेळटलो
तितले आमकां फुडें वचपाक मेळटलें. आनी सगळ्या बायलां कडेन मागता की फक्त आमकां ग्राउंडारूच टीम जाय अशें ना. आमकां तुमी वर्क फ्रॉम होम घरा कडल्यानूय तुमी आमकां सपोर्ट करपाक शकता. तुमी आमच्या आजीची जी चळवळ आसा ही रेव्होल्युशना हितून तुमी हातभार लावपाक शकता. सो आमची जी प्रेसिडेंट आसा देवजिता मॅडम ही कॉन्टॅक्ट पर्सन आसतली तुमकां लागून. सो तुमी प्लीज ह्या नंबराचेर तुमी कॉन्टॅक्ट करचे आनी स्त्री क्रांती हे जी आमची चळवळ आसा मुवमेंट आसा हो स्ट्रॉंग करपाक म्हाका हेल्प करची. देव बरें करूं. मनोज बाब, आता तुम्ही फुडाकार घेऊन जाय बायलांनी 33% वुमन रिझर्वेशन गव्हर्नमेंट ते एका 2027 तुमची पार्टी 33% रिझर्वेशन दिलेली तुमची पार्टी हय. 2027 असेंब्ली तेकाच लागून आमकां आतां जे आमी जे वुमन्स विंग जे आतां एक्टिव्ह केला नाजाल्यार आमचे जे एक्टिविटीज जाता ते रेज्यूम केला एज अ टीम. कित्याक ती सगळी आमच्या वांगडाच मेळून काम करताली. आमच्या वांगडा डोर टू डोर करताली. टेलिकॉलिंग कोण टिमीन आसली, कोण आमचे सोशल मिडिया टिमीन आसली. सो आतां आमी ऑर्गनायज फक्त बायलांचेरूच फोकस करून ती टीम काम करतली. आतां हितून कित्याक आमी करपाक जाय, आयज जर पळयत जाल्यार आमी हांगा तांकां उलोवपाक कित्याक केला, ते केन्ना कॅमेरा फेस करिना चडशी, ती बॅकग्राउंडान काम करता. आमकां जाय तेंच्यांनी कॅमेरा फेस केल्लो, आमकां जाय तेंची लिडरशीप पॉलिश जाल्ली. आनी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स तेंची लिडरशीप पॉलिश करपाचे एज अ प्रेसिडेंट ही म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली. आमच्या स्टेट टीमीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली. आमकां जाय आमची मॅक्झिमम बायलां कॅन्डिडेट जाल्ली, आमची मॅक्झिमम बायलो आसा ती असेंब्लीन पावल्ली, ती वचून MLA जाल्ली, ती मिनिस्टर जाल्ली, चीफ मिनिस्टर जाल्ली. सिंपल. जर आमी तांकां तो रिसोर्स जर आमी अंडर युटिलायज केलो जाल्यार तेंचें एक्सप्लॉयटेशन हें जायत रावतलें. आयज बारीक गजाल जशें आयड्यान सांगलें, सादें ह्या सरकार येदो व्हडलो सरकार 25-26,000 करोडाचो बजेट आनी बायलांक लागून आख्ख्या गोंयांत एक बस ना, एक कदंबा ना. इमेजीन करा, एक कदंबा ना. जे तेंच्यांनी फक्त फुगड्योच घालपाची हेंच्या फुड्यान, तेंच्यांनी फक्त हेंच्यो खुर्च्योच तापोवपाच्यो, मिटिंगेक वचोन खुर्च्योच भरपाच्यो, गर्दीच करपाची, हळदी कुंकवा करून हेंच्या MLAच्या बायलांचे हळदी कुंकवा वचोन थंयच्यान कितें दिता तें गिफ्ट धाडपाचें, रिटर्न गिफ्ट इतलेंच करपाचें. हें खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी तें बंद जातलेलें आमकां मेहनत करची पडटली, आमकां बायलां कडेन वयचें पडटलें, अवेरनस क्रिएट करचें पडटलें. आनी ताका लागून ही टीम आसा, ही ल्हानशी टीम आसा. दुसऱ्या प्रत्येक जाग्यार गांवान आमचे जे बायलो आमच्या वांगडा मेळून काम करताले, आमी आतां तांकां सगळ्यांक ऑर्गनायज करपाचें आमचें काम चालू आसा. सो तांकां एज अ ग्रुप, एज अ वुमन्स विंग, एज अ स्त्री क्रांती मुवमेंट म्हणून आमी ते फुडें व्हरपाक सोदता. सो दॅट तेंचे ऑर्गनायझेशन तांकां लागून काम करपाक जाय. नाजाल्यार एवरी टायम कितें जाता ते सगळें मिक्स जाता. एज अ आरजीचें रेव्होल्युशन आसा तेच रेव्होल्युशन ते फुडें वयता, तितून ते ऑर्गनायज वेन फुडें वचना. सो हें आमी आयडेंटिफाय केलें आनी आमकां दिसलें की हें त्या रितीन फुडें वचपाक जाय, त्या रितीन ते आमी फुडें व्हरप. आमचे आतां जर पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट 450 अशी एक्टिव्ह बायलां आसतली डिफरंट गांवांनी. फक्त आमकां तांकां कितें आहा ती आमच्या वांगडा भोंवताली. आमकां तांकां कनेक्ट करपाक जाय. आमचे सगळे वुमन्स विंगाचे ग्रुप्स आसा, फक्त तेतून एक्टिविटी चालू नासले. सो आयच्यान आमी सांगपाक सोदता की आमचे एक्टिविटीज चालू जातले कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर, स्टेट लेवलाचेर. आमचे प्रेस कॉन्फरन्स जातले, आमी इश्यूज घेतले, आमी मेमोरंडम्स दितले, थोड्यांचे सोल्युशन्स आमी काडटले. आनी स्पेशली जे आमचो अजेंडा आसा तो बायलांक एम्पावर करपाक. सो स्त्री क्रांती अंडर आमचे जे प्रोग्राम्स आसतले, सो ताका लागून ऑलरेडी आमची टीम हेच्या पयलीं काम करी. सो तीच टिमा बरी एक्टिवेट करतले आनी भितर थोडे ती मेंबर घालतले की बायलां आपल्या गांवांत रावन, आपल्या घरान रावन कशें काम करपाक शकता, कसो बिझनेस करपाक शकता. जशें मायक्रो युनिट्स, ते मायक्रो युनिटाचेर हे सरकाराचो फोकस ना. प्रत्येक बायलेक खंय तरी इंडस्ट्रीन कामाक वयचें पडटा, खंय तरी डेली वेजाचेर कामाक वयचें पडटा आनी ताका तें घर आनी हें काम जेन्ना सांबाळान तेन्ना ताका घरान रावचें पडटा. सो ह्या कारणाक लागून जर तेंच्या वाड्याचेरूच जर आमी क्लस्टर्स तयार केले, ते वाड्याचेरूच जर तांकां ते क्लस्टर करपाक जर आमी मदत केली जाल्यार तेंचो इन्कम थंयसरूच जातलो. आनी हेच जेन्ना जातलें तेन्नाच हे पॉलिटिकल जे लिडर्स जे तांकां यूज करता, तेंचे खुर्च्यो तापोवपाक, मिटिंगेक खुर्च्यो भरपाक, तेंचे जे अटेंडन्स आहा ते कमी जातले. सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स वी बिलीव इन एम्पावरिंग आनी वी क्रिएटिंग लिडर्स. सो जी तुमकां आयज बायलां दिसता, आयज जी प्रेसा फुड्यान फर्स्ट टायम ना सेकंड टायम उलयला आसतली, ती तुमकां कंटिन्युअस दिसत रावतली आनी तेंची लिडरशिपूय ग्रो जाता आनी पॉलिश जाता तुमकां दिसतली. आमचे आतां सध्या जे आसा ते ऑनलायन मेंबरशीप आसा आमची. ऑनलायन आमचो जे वेबसायटीचेर आसा ते आसा आनी बायलांची आसा पळय तो आमचो हो नंबर आमी आउट केल्लो आसा. ह्या नंबराचेर आतां आमचे पोस्टर्स आउट जातले, व्हिडिओज आउट जातले. सो तेंच्यांनी स्पेशली जर बायलांक कोणाक जॉईन जावपाक जाय तेंच्यांनी ह्या नंबराचेर, कित्याक मागीर नॉर्डर मिक्स जाता, ते मागीर परते आमकां टेलिकॉलिंग करचें पडटा, परतो आमचो रिसर्च यूज जाता. सो ह्या नंबराचेर तेंच्यांनी व्हॉट्सएप करपाक जाता, नाजाल्यार कॉल करपाक जाता आनी आमकां जॉईन जावपाक जाता. 33% तुम्ही रिझर्वेशन दितले तुमच्या
33% जे रिझर्वेशन आसा पळय आमचो आतां जर जालें जाल्यार आमकां दिवपाकूच जाय. बट आमचो एटेम्प्ट आसतलो की ह्या इलेक्शनाक बायलांचे कॅन्डिडेचर आसा पळय ते मॅक्झिमम दिवपाक आमी ट्राय करतले. आनी तेकाच लागून आमचे आयज जे मुवमेंट जे चालू जाला रेज्यूम जाला ते तेकाच लागून जाला. कित्याक फाल्यां कोणाक आमी जर तिकेट दितले फाल्यां तो कोणाची तरी बायल नाजाल्यार कोणाची तरी भयण ना कोणाचो तरी फ्रेंड नाजाल्यार फक्त आर्जीन आसा म्हणून आमी तिकेट दिवपाक जायना. आमकां तांकां एज लिडर म्हणून पॉलिश करपाक जाय, तांकां पॉलिसी मेकिंगेक तयार करपाक जाय. सो ही सगळी एक्सरसाइज आमकां करची पडटली. सो दॅट आमची जेन्ना एक आमची जी आमच्या वुमन्स विंगातली बायल जेन्ना MLA जातली तेन्ना ती जसो आमचो विरेश बोरकर असेंब्लीन झगडटा कायदे मांडटा बिलां मांडटा तशी तीच कॅपॅसिटी तेंच्या कडेन जाय. ती कॅपॅसिटी तयार करपाचें काम ह्या फुडल्या 1.5-2 वर्सांक आमी करतले आनी तांकां टिकेट्स दितले. मनोज खंयचे एरियाज तुमी आयडेंटिफाय केल्या तुमकां दिसता की ह्या तुमच्या फिल्डार बायलांक फुडें काडचे या स्पेशली मायक्रो युनिट्स जशें तुमकां सांगलें मायक्रो युनिट म्हणजे आयज जर पळयत आमी मॅक्झिमम जर आयज पॉलिटिकल जर यूज करता जाल्यार ते गांवांत जी बायलो आसा पळय तांकां यूज करतात. सो तेंचे एम्पावरमेंट कशें करपाचें जशें आमची सविता मॅडम सांगले की मेन कितें जाता आमचे की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हे सेल्फ हेल्प ग्रुप फक्त म्हयन्याच्या 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख मिटिंग्स जातात थंय ते पयशे काडटात ते पयशे दितात हितूनच हेच हितून चल्ला. तांकां बिझनस करपाक ना तांकां तो बिझनस मार्केट करपाक हँड होल्डिंग करिना. सरकारची पॉलिसी सगळ्या जर आमी सरकाराचे जर व्हिडिओज पळयत इव्हेंट्स पळयत जाल्यार तेंच्यांनी सगळे आपल्या त्या इव्हेंटान सगळ्या बायलांक एम्पावर केल्ले आहा. बट इन रियलिटी ऑन ग्राउंड पळयत जाल्यार हे कांय ना. आतां एक ग्रुप आसा हे सरकारान अजून मेरेन क्लस्टर्स तयार करपाक जाय. आतां फॉर एक्झाम्पल कॅन्टीनूच सांगता ते आतां सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे जे मिड डे मील आसा ते काडून जेन्ना भायल्या ते पार्टेक दिले बेंगलोरच्या कंपनीक दिले. आयज तेच सरकारान जर 2 वर्सां पयलीं त्या बायलांक जर आमचे एकठांय केल्ली बरे जे कूक आसा मॅनेजर्स आसा जे ग्रुप मॅनेज करपाक शकता बिझनस करपाक शकता तांकां जर एकठांय केली तांकां जर ऑफिशियल ट्रेनिंग दिल्ली तांकां ट्रेनिंग दिवन तो सेटअप करून दिल्लो ती कंपनी जर तांकां रजिस्टर करून दिली जाल्यार आयज तो कॉन्ट्रॅक्ट तेंच्या कडेन आसपाचो. हे सरकाराक करपाक नाका. सरकाराक आमचे गोंयकार नाजाल्यार आमची बायलां कशी काम करिना नाजाल्यार कशी ती तेजी कॅपॅसिटी ना हें दाखोवन तांकां भायल्यान हाडपाक जाय. सो हें सगळें करपाक आयज सोड्याक सोदलें किचन आयज कित्याक आमची बायलां करपाक शकना 100% करपाक शकता पूण तांकां ती ट्रेनिंग दिवपाक जाय ते तांकां फॅसिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक जाय तो फंडिंग दिवपाक जाय. आयज कितल्या बायलांक आमचो सरकार आयज लाडली लक्ष्मी दिता 1 लाख कितल्या बायलांक सरकार बिझनस करपाक हँड होल्डिंग करता. हँड होल्डिंग म्हणल्यार कितें तूं फक्त पयशे लोन EDCन वचून लोन काड न्हू ते लोन काडून तूं बिझनस तो सेट करून तूं तेचो मार्केटिंग करून तुजो तो फूल 1-2 वर्सां हँड होल्डिंगाचो प्रोग्राम हे सरकारा कडेन आसा काय ना. सिंपल आतां आमी हो क्वेश्चन आयज खुबशे जाण प्रेस पळयता आसतले. म्हाजो प्रश्न सिंपल आसा जर आमी एक असो प्रोडक्ट काडलो जर आनी तो एक्सपोर्ट करपाचो नाजाल्यार ऑल ओव्हर सप्लाय करपाचो धरी आमी स्वीट गोंयचे कसले स्वीट आयज जर आमी गांवांत वचून बायलांक जर सांगले तुमी हे इन्ग्रेडियंट यूज करून हो ट्रेनिंग दिवन तांकां सांगले हो प्रोडक्ट फक्त तुमी तो तयार करपाचो विकपाचें काम सरकाराचें आसतलें ना विकपाचें काम ह्या कंपनीचें आसतलें तेन्ना ती बायलां कित्याक करची ना. आयज ती कित्याक करिना कित्याक ते विकतलो कोण. प्रत्येक जाण स्वीट करपाक जाणा लाडू करपाक जाणा चोकऱ्यो करपाक जाणा लोणचें करपाक जाणा पण ते विकतलो कोण विकतले खंय. जाल्यार ते मॅग्निट्युडाचेर व्हरपाक ते हें आसा पळय तेचे लेवल वाडयतले जाल्यार आमकां ती ट्रेनिंग जाय. स्त्री क्रांतीचो आमचो जो मुवमेंट जो आमी चालू केल्लो तो हेच हितून गेल्लो. आमचो प्रॉब्लम आमचो आरजीचो जो मेजर प्रॉब्लम दॅट इज फंडिंग. जे फाल्यां प्रोग्राम कंडक्ट करतले तांकां ट्रॅव्हल करतले कितें करतले फाल्यां तो प्रोग्राम हॉल बूक करतले जाल्यार आमकां तो फंड्स लागता आनी ते फंड्साक लागून आमी सदांच फाटीं उरता. बट ह्या फावट कितें ना कितें तरी करून आमकां ते फुडें व्हरपाक जाय. आमकां ते बंद जाल्लें नाका कित्याक आमचो रिसोर्स असो जर मिसयूज जालो जाल्यार केन्नाच पॉलिटिकल बदल घडचो ना. पॉलिटिकल बदल जर गोंयांत घडपाक जाय गोंय जर साल्वार जावपाक जाय जाल्यार ह्या बायलांक ह्या स्लेवरींतल्यान पॉलिटिकल स्लेवरींतल्यान भायर काडपाक जाय तेच काम स्त्री क्रांती करता.